पणजेचे जे सफाई कामगार आसा तातूंत आमचेच पणजेचे ताळगांवचे सांताक्रूजचे भाव भयणां काम करतात। ती ज्या परिस्थितीन काम करतात त्या परिस्थितीन सगळे आमी सहमत आसा, आमी डिस्कस केला, आमी तांचे कडेन प्रस्ताव दवरला। इवन 221 वयल्यान आमी सडनली 35% जंप करून 300 आमी दवरिल्लो। मुख्यमंत्र्या बरोबर मिटींग जाली, मुख्यमंत्र्यान तो 323 केलो। मुख्यमंत्र्याकय तांचे बद्दल सहानुभूती आसा। तांचे MACPचे बाकीचे बारीक बारीक डिमांड सगळे आमी एक्सेप्ट केल्या। म्हाका दिसता खंय तरी तांणी सकारात्मक दृश्टिकोनांतल्यान पळोवन हो स्ट्रायकार वचचे न्ही, ही म्हजी तांचे कडेन एक रिक्वेस्ट आसा। सगळे आमचेच नागरीक ते, आमचेच आमी बरोबर काम करपी सगळे जाण। तांणी समजून घेवन CCPची परिस्थिती समजून घेवन आतां ते फक्त एकच मुद्द्याचेर अडले की तो 8 दिसाचो स्ट्रायक केल्लो पगार, तोय आमी मुद्दो घेतला आतां आनी तोय आमी ताका सांगला की वी वील टेक अ लिगल ओपिनियन। लेबर कमिशनरा कडेन धाडून दिलो तो मुद्दो। ताणें आमकां जर सांगलें को स्ट्रायक इज वॅलीड, आमकां पे करपाक कांयच हरकत ना, कित्याक वी आर फायनली अ गव्हर्मेंट ऑर्गनायझेशन बाउंड बाय लॉज।